विसा उपरांत तुमकां येवकार। गोयची फामाद बोडगेश्वराची जात्रा आयतारा 8 जानेवारी सावन सुरू जावपाची आसा। जात्रा लागीं पाविल्ल्यान देवळाचें सोबितीकरण आनी सजावट नेटान चल्ल्या। हाचेर देवस्थान समितीन सुमार 30 लाख मोडल्यात। पळयात बोडगेश्वराच्या जात्रेची तयारी। अंदू बोडगेश्वराची 77वी जात्रा 8 तारखे सावन जात्रा सुरू जातली। शेनवारा 7 जानेवारीक देवळाचो 20वो वर्धापन दीस मनयतले। सोमारा बोडगेश्वर देवस्थान समितीन पत्रकार बसका घेवन जात्रेच्या कार्यावळीची माहिती दिली। शेनवारा 20वो वर्धापन दिन आम्ही साजरो करतलो। रविवारी दिनांक 8 जानेवारी ह्या दिसा दोनपारचो 12 वरांचेर श्री देव बोडगेश्वराचो 77वो जत्रोत्सव सुरू जातलो। म्हापशा कळंगूट रस्तो आणि म्हापशा पणजे रस्त्या मदीं बोडगेश्वर देवळा फाटल्यान आशिल्ल्या गटाराचें काम समितीन सुरू केला। हाचेर सुमार 2-2.5 कोटी खर्च येवपाचो अदमास आसा। प्रोजेक्ट जो आसा जो ट्रेन म्हापसा कळंगूट रोड तो म्हापसा पणजी रोड ह्या दरम्यान जो ट्रेन आसा जवळ जवळ 400 ते 500 मिटराचें अंतर आसा ह्या ट्रेनान। हें कंप्लीट ड्रेन बांदपाक इरिगेशन डिपार्टमेंटान वर्क ऑर्डर इश्यू केल्ली आसा आणि जवळ जवळ 2 कोटी 31 लाख रुपया मोडून इरिगेशन डिपार्टमेंट हो ट्रेन बांदता। जात्रेच्या गर्देचो जाणटेल्यांक त्रास जावचो न्ही म्हणून देवस्थानान तांच्या खातीर वेगळी वेवस्था केल्या। म्हापशेच्यान आमचो खबराकार श्यामसुंदर फट्टे। आता पळया खेळा मळावेल्यो खबरो। आय लिगान धेंपो स्पोर्ट्स क्लबाक प्रयाग युनायटेडान 2-1 मारले। हो निकाल चर्चिल ब्रदर्स आनी ईस्ट बंगालाक बऱ्याक पडला। 5व्या मिनटाक धेंपोन प्रयागाकडच्यान पयलो गोल घेतलो, पूण नायजेरियन स्ट्रायकर रेंटी मार्टिन्सान रोखडोच गोल मारून स्कोर 1-1 केलो। मात उपरांत कांय मिनटां भितरच प्रयागाच्या गौरांग बिस्वासान दुसरो गोल तोपलो। आता प्रयाग 21 पॉयंट आनी 5वे सुवातेर पावल्यात, जाल्यार चर्चिलाची 1 मॅच उरल्या आसतना ते धेंपो परस फक्त 1 पॉयंट फाटीं आसात। मॅच सुरू जाली आनी 5व्या मिनटाक जोसीमार द सिल्वान धेंपोचेर पयलो गोल तोपलो। ह्या ब्राझिलियन स्ट्रायकरान गोल केलो आनी मॅचीक रंग येवंक लागलो। मात वरभर जाता म्हणल्यार धेंपोन मॅच 1-1 हाडली। धेंपोक मेळिल्ल्या पेनाल्टीचेर रेंटी मार्टिन्सान गोल केलो। मात धेंपो मॅचीत नेट धरतासो दिसतनाच प्रयागाच्या गौरांग बिस्वासान दुसरो गोल मारलो। मॅच सोंपोमेरेन हो स्कोर आनीक बदललो ना। धेंपोन 1-2 अशी मॅच खाल्ली। आता चर्चिलाक चान्स पडपाची शक्यता आसा। चर्चिल धेंपो परस फकत 1 पॉयंटान फाटीं आसा। चर्चिलाची अजून 1 मॅच खेळपाची उरल्या। इश्ट बंगालय सामके चड फाटीं नात। What went wrong today then? I can say the total team was not up to mark. Very relaxed. Which department? Midfield. Yeah. And strikers? Strikers, okay, they were doing something, but midfield doesn't work, then it is very difficult for strikers. So, what do you like to say about opponent team should be deserved to win today? Definitely, yes. Because we played badly. We have to accept it. It is not that losing and winning is part of the game, but you should play and lose good football. This is totally, I don't agree. We played very badly today. Be happy with today. Yeah, really happy. This is the away match, and beating Tempo on their home soil, it's different feelings actually. And all credit goes to the boys because they showed tremendous character. Since we lost the last match, and the last 4 matches not good enough for us. We fared a little bit badly and we went down. So this is the match we can recover ourselves. फातोड्डेच्यान आमचो खबराकार मयूर नायक। नव्या वर्साक येवकार आनी उदेंते रेसरांक उर्बा दिवपाक साउथ गोवा रेसर्सांनी एक डर्ट रेस घडोवन हाडली। नावेली ही सर्त जाली। ह्या सर्तींतल्यान राष्ट्रीय मळाचे सर्ती खातीर सिलेक्शन ट्रायल जातली। आदलो रेसर उल्हास बेंगलोरकारान ह्या सर्तीचे म्हत्व सांगले। हातूंत जे फर्स्ट सेकंड थर्ड जातले इच कॅटेगरी तेका फक्त ट्रान्सपोर्ट मेळटलो। खंय हुबळी वचपाक, हुबळी 26 जानेवारीक रेस आसा डट ट्रॅक, सो थंय वचोन येवपाक एलन इज गोइंग टू स्पॉन्सर दीस ट्रान्सपोर्ट। फूल टीम आनी एलन सगळे आमी दितले। विनर फर्स्ट सेकंड थर्ड इच कॅटेगरी। टोटल कितले कॅटेगरी आसा? टोटल 5 कॅटेगरी। स्कूटर क्लास आसा, स्टॉक क्लास आसा, नोवीस आसा, 4 स्ट्रोक आनी एक्सपर्ट क्लास। ही पळया सर्तीची काय किनचित्रां।
नावेलीच्यान आमचो खबराकार समीर भट. आनी इतल्यान हे खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.